झकारिया चौथें दर्शन जोशुआची प्रतिश्ठा चॅप्टर 3 उपरांत ताणें म्हाका परम याज्ञीक जोशुआ दाखयलो. तो सर्वेस्पराच्या दुता मुखार उबो आसलो आनी ताचेर गाराणें करून सैतान ताच्या उजव्या हाता उबो आसलो. सर्वेस्पराच्या देवदूतान सैतानाक म्हणलें, सर्वेस्पर तुका बोबाट करूं सैताना. जाणें जेरुजाल्याक आपलें मन विंचून काडलां तोच सर्वेस्पर तुका बोबाट करूं. हो मनीस एक उज्यांतलो काडलेलो जोळटो इंगलो न्हय, तर जोशुआ देवदूता मुखार उबो आसलो तेन्ना तो मेळ्ळीं वस्त्रां न्हेसून आसलो. ताचे उजीर उबे आसलोले तांकां देवदूतान सांगलें. तो न्हेसल्या ती मेळ्ळीं वस्त्रां काडात आनी ताका सोबीत जोगजोगीत वस्त्रां न्हेसयात आनी ताच्या माथ्यार एक नितळ मुंडासो घालात. म्हणटच ताच्या माथ्यार एक नितळ मुंडासो तांणी घालो आनी नितळ वस्त्रां ताका न्हेसयलीं. त्या म्हणसर सर्वेस्पराचो दूत थंय उबो आसलो आनी ताणें म्हणलें, पळय, हांवें तुजें खोटेपण काडून उडयलें. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान जोशुआक खोचीत सांगलें, सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्यो वाटो तूं धरशी आनी म्हजे निवाडे सांबाळची जाल्यार तूं म्हजें घर चलयतलोय, म्हजीं आंगणां राखतलोय आनी हांगा सेवा कोत्तात तांचे मोदें तुका जाय तसो प्रवेश करूंक हांव तुका अधिकार दितलो. जोशुआ मुखार हांवें एक फातर दवरला. ताचेर 7 दोळे आसात. ह्या फातराचेर हांव ताचो नामलेख कांतयतलों. उलयता तो सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. खेरीत फांटो उपजोन येतलो. तर परम याज्ञिका जोशुआ, आतां आयक. तूं आनी जांचे मोदें तूं बसताय ते तुजे सांगाती तुमी सगळे आयकात. कारण आतां येवचो आसात त्या घडण्यांची शुभ खुणां तुमी. आतां हांव एक फांटो उपजोवंक वेतां, म्हजो सेवक तो, आनी एकाच दिसा भितर ह्या देसाचो गुन्यांव हांव काडून उडयतलों. त्या दिसा उलयता तो सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. तुमी एकामेकाक आपल्या दाक वेलीं खाल आनी अंजिरांच्या झाडां खाल तुमच्या वांगडा बसूंक आपयतल्यात. देवाचें उतर हें.